मडगांव पालिका वाठारांतल्या पसरकारांनी केल्ली अतिक्रमणां काडून उडोवपा खातीर मडगांव पालिकेन खर मोहीम उगडल्या। गांधी मार्केटांतल्या पसरकारांचेर कारवाय करून सुमार 25,000चो माल जप्त केलो। ही मोहीम चालूच उरतली अशें मार्केट इन्स्पेक्टर मोहन आल्लेकारान सांगलें। म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आर्थूर, मार्केट कमिटी चेअरपर्सन कुतिनो यांनी आमकां इंस्ट्रक्शन दिलेलें, वॉर्निंग दिलें, एन्क्रोचमेंट कांय उरपा येना। त्या प्रमाणे लोकांक एन्क्रोचमेंट सदांच जाता। गांधी मार्केट सगळ्यात लोकांच्या नजरेत आसा, कमी जागो आनी एन्क्रोचमेंट चड आनी लोकांक येवपाक जागो मेळना अशी तरी परिस्थिती निर्माण जालेली आहे। हांवें 3 दीस 4 दीस डेली तांकां रावंड घेतलो आनी तांकां कंट्रोल हाडपाक प्रयत्न केलो, पूण ते अंदाज पळयता आज येवपाच्या ना येवपाच्या अशें करून परते लायतात। आतां नायलाज आतां अशें डिसिजन घेतला की ताका सांगप ना, माल म्हाका दिसता धरलो ह्या फावटी परतो दिवचो न्हू। चीफ ऑफिसरान वर चेअरपर्सन हेजें कितें डिसिजन घेवचें, जागो मेळणार आमच्या ऑफिसांत तरी दवरचो। त्या खातीर रोखडेच सांज पेन ताका मेळटा डी फायन मारून तो सांजचे दितलो। अशें केल्या नंतर आमी एन्क्रोचमेंट काडपाक जमचो ना। त्या खातीर चीफ ऑफिसरान हे काडलेले एन्क्रोचमेंटाचे एक्शन म्हूण तेंचे माल चडांत चड दीस दवरचो आनी फायन चड मारपाक लावपाचो। ह्या गांधी मार्केटांत सदां स्टॉलां धाकटी आनी स्टॉलां परत चड जागो ते ऑक्युपाय करतात। ते आमी डेली रावंड घेवन सो आमच्या कंट्रोला भायर म्हणजे आमी रावंड घेतले फाटल्यान परते लायले, पूण आमी कितें म्हूण करपाचें। त्या खातीर आतां चीफ ऑफिसरान आनी आर्थुरान म्हाका सांगता त्या प्रमाणे तूं जाय ते डिसिजन घे, तुका दिसता तशें डिसिजन घे आनी एन्क्रोचमेंट दिश्टी पडपाक जायना। त्या प्रमाणे म्हाका सडनली जेन्ना म्हाका फावतलें वर म्हाका दिसता आज करचें त्या दिसा हांव करतलो। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचो गोंयांत अर्विल्लें प्रशिक्षण केंद्र सुरू करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकाराक मानवला, पूण हो प्रस्ताव सरकाराक लेखी जाय तो मेरेन ताचेर निर्णय जावंक शकना अशें एसएजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स म्हणटा। खेळां मंत्री रमेश तवडकार, फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचो रुफीन मोंतेर आनी एल्विसाचे दिल्ली AIFF कडेन हाचेर उलोवप जालां। AIFF, we paid first courtesy visit on the new minister and chairman of Football Development Council. Okay. This is the first time, in fact, they told us that official capacity minister of the government of Goa has come to football center, football house. Secondly, when we were discussing issues and we were informing them about our Football Development Council, which is one of its kind in India. Okay. The other states have not done similar thing where football is concerned. Okay. So that time they made a proposal saying that they are willing to bring a center for excellence in football, which will involve top level training of the national team at all levels. Okay. So what so does we have been open? We have kept an open mind on that. Okay. And let the proposal come in writing, complete proposal, what it is. Okay, so you all have not received anything in writing, but no, that offer was made in the course of discussion. Okay. So once the proposal comes, we will place it before the government. But we are open to that because we have declared football as the official sport of Goa. Okay. So nothing about how many stadiums would be required or what kind of infrastructure would be required for that. Nothing on those lines, but just a preliminary thing. Basically, they will require an area for about 3 football pitches. Okay. Back to back. No stadia, nothing of that sort. Okay. And some residential facility. Okay. That is all they are looking for. Okay. Have they set any kind of a deadline where they will, where they want it to be completed by, from their point of view, where they see it in operation, anything no, of that sort? There have been no deadlines, but they want to do it as early as possible. Okay. But until and unless we get it in writing, we cannot comment. Okay. When do you expect the proposal to be given to you by AIFF? They said that since we have shown them our openness to go into that, they said they would give it to us within a week or two. हरव्यो आमल्यो वा तोरां म्हणलें की लोणच्याची याद काडून तोंडाक रूच सुट्टा। तुमचे पैकी कांय जाणांक उकड आमल्यो खबर आसतल्यो। आज आमी तुमकां दाखयतात तोरांचो तिसरो प्रकार आम पन्ना। तोरांचें उकडून स्क्वॅश करून पिवपाचें सरबत। बीट द हीट खबरांमळेंत आज प्रुडंट तुमकां दाखयता घरगुती आनी 100% नॅचरल सॉफ्ट ड्रिंक तोरांचें पने। तोरां म्हटलें की सगळ्यांच्या तोंडाक रूच सुट्टा। ह्या तोरांचें सांसव करता, लोणचें करता, उड्डमेथी करता, पूण ह्या तोरांचें तुमी केन्ना सरबत पिलां? So come with me and beat the heat in a different way. तोर तुम्ही उकडून घेतला आणि ते आता
पाटो जाऊन शिल्ली असते थोडी करून स्मॅश करतात हाका पनीर म्हणटात. पनीर आता हे परत तुम्ही चाळून स्मॅश करपाक जाय कित्याक गुठली आसता न्ही. तो स्मॅश करून पल्प काडटकच तो मातसो स्ट्रेन करप कारण गुठल्यो बी जाल्ल्यो आसता ते क्लियर जाता. आता 4 वाटी म्हणजे जर वाटी उरत तितली पल्प आसता एक उमेद जालें. हे आम पन्ना इज रेडी. तुम्ही जाय ते म्हणा ताका स्क्वॉश म्हणा किंवा पन्ना म्हणा रॉ मँगो स्क्वॉश. आय विल टेस्ट इट एंड सी हाउ इट इज. Don't want to say everything. Prepare at home. Taste it how it tastes. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचें चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.